जीएसटी असताना टुरिझम सस्टेनेबल फी विधेयक आमकां कशेंच मान्य ना तेन्ना सरकारान हे विधेयक फाटीं घेवचें अशी मागणी पर्यटन मळावेल्या उद्देजकांनी केल्या। गोंयच्या बारीक उद्देजकांक आनी खास करून हॉटेलवाल्यांक काबार करपा खातीरूच हे विधेयक हाडिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला। हे एक आमच्या लोकल फ्रेंडली बिल न्हू, लोकलांक स्टेक होल्डरांक फ्रेंडली बिल न्हू। हेजे वयर हे बिल वाजले म्हणटकीर कळून येता की लोकल बॉडीज आहा तांकां कॉन्फिडन्स हेजे वयर घेवंक ना, नो लोकल स्टेक होल्डरांक अवेरनेसूय करूंक ना आनी कॉन्फिडन्सूय घेवंक ना। आमचो निशेध आहे बिला वयर, हे गव्हर्मेंटान बिल घेवचें न्हू म्हणजे आमची मागणी। ह्या बिला प्रमाणे हे पळय सगळे पळय ट्युरिझम रिलेटेड एक्टिविटीज आहा जे भाशेन अतुल बापान सांगला की जवळ जवळ 90 एक्टिविटीज जे जावं फोटोग्राफर आनी इव्हेंट मॅनेजर्स आनी बाकीचे इतर ट्युरिझम रिलेटेड आसतले ते बट नॉट फूल टायम इंटू ट्युरिझम तांकांय ओडून हाडला ह्या हितून आनी तांकांय री-रजिस्टर करचें पडटा। आमकां जे पळय गेस्ट हाऊस ओनर्स जावं तो बाकीचे हॉटेल ओनर्स जावं तांकांय री-रजिस्टर जावचें पडटा विदीन 180 डेज। म्हणल्यार आमच्यांनी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन केलां तें कॅन्सल जावचें आनी आमकां पोत्तून पयशे घालचे हे चिंतना। तेजे फुडें आमी वयता इव्हेंट्सान पळयता, एक इव्हेंट्स म्हणून एक कॉलम आहा तेंचो। पयलेच आमकां खबर आहा की ह्यो सरकार आहा पळय तो इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार। आतां ते इव्हेंट मॅनेजमेंट ते ट्युरिझमानूय हाडूंक सोदता। ह्या इव्हेंटाच्या कॉलमान अशें बरयलें आहा की 25 पीपल एंड मोर देन 25 पीपलाचें गॅदरींग आसा जाल्यार यू हॅव टू रजिस्टर विथ द ट्युरिझम डिपार्टमेंट। कॉन्ट्रवेन्शन ऑफ कंप्लायन्स म्हणल्यार इफ यू डोंट कंप्लाय विथ रुल्स एंड रेग्युलेशन यू कॅन बी फायन 10 lakhs। म्हणल्यार आमकां सामान्य मनीस जो बारीक वेवसायान आहा तो एक भाजयेचो ना चायचें दुकान चलयता ताकाय रजिस्टर जा म्हणटा तुमी आनी तो तरी बारीक मिस्टेक करीत जाल्यार ताकाय 10,000 फायन 10 लाख फायन मारतले तुमी। म्हणल्यार इफ पेनल्टीजाचे स्ट्रक्चर्स पळय हेंचे रेव्हेन्यू ड्रिवन दिस बिल इज ओनली आउट टू किल द इंडस्ट्री। म्हणल्यार आमकां काबार करपाचे स्टेक होल्डर्सान काबार करपाचे हो बिल दिसती पडटा। आनीक शॉकिंग गजाल म्हणल्यार आमी कलंगूट वाठारांत आमी सदांच म्हणटा की आमकां टाउट्स नाका, आमकां ते डान्स बार बंद केल्ले जाय, ते लडकी मिलेगा हे आमकां आयकुपाक नाका, मातशें लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन तुमी जाग्यार घाला। हे पळय ते ड्राफ्ट आहा पळय तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता। ह्याच पेनल्टी पेजाचेर तुम्ही पळयत जाल्यार ऑफेन्स ऑफ टाउटिंग अंडर सबसेक्शन 1 फायन 10,000। म्हणल्यार बारीक रेजिस्टर्ड मनीस जो आहा ताका फायन तुम्ही 10 लाख लायतले आनी जो इल्लीगल टाउट हॉकर आनी भोंवता ते रस्त्यार न्यूसन्स क्रिएट करपाक तांकां तुम्ही 10,000 फायन धरतले।